नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. आमी सांगिल्लें दर 15-20 दिसांनी प्रत्येक सॅक्टराची परिस्थिती कितें आसा ह्या दिसांनी ती जाणून घेवची, तांची सजेशन्स घेवची, ती सरकारा म्हऱ्या पावोवची आनी ताचेर काम जावचें ह्या खातीर आमी ही कार्यावळ करतात. आज 15 दिसांनी किरीटबाई मगनलाल मॅक्सन्साचे आमचे बरोबर आसात. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल म्हळ्यार ते फाटली एक 15-20 दीस पयलीं उलयल्ली गजाल आनी आज किती फरक पडला तुमच्या दृश्टीन आणि हे वारे खंय वता? 15 दिसां पयलीं मेळ्ळे आमी उलयल्या फुडें कितें जातलें कशें ना. तेन्नाय आमकां कोणाक कांयच आयडिया नाशिल्ली की फुडले 15 दीस कशे वतले ते. आनी जर आयडिया जर आशिल्ली तरी आज जें जालां, आज जें घडटा तें आमी केन्नाच चिंतूं नाशिल्ले तेन्ना चलतलें म्हणून. लायटली पळोवंक गेल्यार 15 दिसान बरें, लास्ट टायम म्हणिल्लें तशें एटलिस्ट केंस मारले हांवें सारके सलुनान वचून. एसी चलनाशिल्ले, चप्पल घेवपाचे आशिल्ले ते सगळे उरिल्ले ऑन द बॅक बर्नर, ते सगळे आतां चालू जाला. सो कॉमन मॅन्स लायफ आमी म्हणटा तशें मातशी फुडें चल्ल्या. देर हॅज बीन प्रोग्रेस, देर हॅज बीन ग्रोथ. बाकी तर आनी कितें पळोवपाचें आय रियली कॅनॉट टेल यू. जालां अशें की आमचे विचार बरे लांब आशिल्ले, व्हडले आशिल्ले की एक 15 दिसान आमी ओपन करतले आमचे सगळे शॉप. लॉकडावन बंद जातले म्हणजे लिफ्ट जातली आनी फुडें चलून लायफ नॉर्मल बनून जातली. पूण म्हाका दिसना एनी फॉर्म ऑफ नॉर्मल्सी. आमी जे 15 दीस पयलीं आशिल्ले त्याच स्थितीन, त्याच परिस्थितीन आजूय आसा आमी. सप्लाय चेन जाय तशी ना. थोडे सर्विसीस ओपन जाल्ले आसा. ग्रोथ आमी म्हणटा, वेदर इट इज ग्रोथ. आता ग्रोथ म्हणजे कितें? ग्रोथ एज फार एज कोविड केसीस आर कन्सर्न और ग्रोथ एज फार एज फॅसिलिटीज एंड बेनिफिट्स आर कन्सर्न. हे जर पळोवंक गेल्यार आय थिंक देर इज एन इम्बॅलन्स कम्प्लिटली. लायफ हॅज नॉट येट टर्न टू नॉर्मल. तुम्ही जेन्ना इम्बॅलन्स म्हणटात ते इम्बॅलन्स कसलें? इम्बॅलन्स म्हणजे अशें की आमी जेन्ना म्हणटाले की एक 15 दिसान 30 दिसान जेन्ना ग्रीन झोन आमी रिटेन करून दवरतले आमचे, आनी एकदां रिटेन जाले की ना वी कॅन ओपन अप द इकॉनॉमी. आयज अशें जालां की रिटेन्शन एज अ ग्रीन झोन इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज कितेंय करूं, गव्हर्मेंट कितेंय करूं, सोशल इम्बॅलन्स जर आसा, इफ सोसायटी इज नॉट प्रिपेर्ड टू टेक सफिशियंट चेक्स एंड बॅलन्सीस, जाल्यार हो प्रॉब्लेम चालू करपाचोच. आनी एका सोल्युशन आमी जर गव्हर्मेंटाक म्हणटले की तुमी सोल्युशन दियात, या आमी इन्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीक म्हणटले की तुमी सोल्युशन दियात, हें जावपाचें ना. सो दॅट इम्बॅलन्स वील कंटिन्यू. लायफ इफ इट हॅज टू गो ऑन, इट हॅज टू गो ऑन आवर टर्म्स. म्हणजे आमकां जाय तशें, आमकां नोकरी जाय, आमकां काम जाय, आमकां प्रोग्रेस जाय, आमकां ग्रोथ जाय, ते आमीच काडचे फुडें चलोवचें तें. बाकी डिपेंडींग ऑन अदर्स. आतां आमकां संवय पडल्या न्ही की कितेंय जर जालें की ना म्हाका तूं हें दी तें दी जाल्यार हांव करून दाखयतलो म्हणून. दीस एटिट्यूड हॅज टू चेंज. आमी म्हणटा तशें की आमी कितें दिवंक शकता पयलीं, आमी कितको डिसिप्लीन हाडूंक शकता तो आमी पळोवंक जाय. एकदां आमी तें केलें की आय थिंक लायफ विल इम्प्रूव. बट अगेन बिग क्वेश्चन मार्क. 15 दिसां मागीर जर इफ यू हॅव द ऑपॉर्च्युनिटी टू कॉल मी अगेन, आय शुड बी हॅव्हिंग अ व्हेरी पॉझिटिव्ह पिक्चर. एक गजाल तुम्ही म्हळ्ळें की सोसायटीची गजाल. तुमची जेन्ना आतां सगळे सुपर स्टोर्सां भितर लोक येतात, कारण एक गजाल म्हाका दिसता मोर ऑर लेस सरकारा कडच्यानूय क्लियर जाल्या, वी नीड टू लिव विथ दीस व्हायरस. एट नो पॉयंट ऑफ टायम नाव गव्हर्मेंट इज सेयींग दॅट लॉकडावन वाडयल्यार व्हायरसाची चेन ब्रेक जातली, कव तुगेलो चेन जातलो, असले शब्द वापरपाचे बंद जाल्यात. आनी खंय तरी लेट अस टेक एज मच प्रिकॉशन्स एज वी कॅन एंड स्टार्ट अवर डेली लायफ. हाजेर खंय तरी सरकारूय पावलां. ह्यो गजाली लोकांच्या मदीं पर्क्युलेट जाल्यात काय कितें, आनी लोक त्या दृश्टींतल्यान प्रिकॉशन्स घेतात काय कितें? आतां पळय, प्रिकॉशन म्हणजे लोकांचेच प्रिकॉशन न्ही. प्रिकॉशन आमी जे करता न्ही, आमी जे इवन एज अ इन्स्टिट्यूशन ऑर एज अ गव्हर्मेंट आमी जे लोकांक दाखयता आनी सांगता, दॅट मेक्स अ ह्यूज डिफरन्स. तुका एक एक्झाम्पल दिता. आज जगभर ते लोक म्हणटा की तुम्ही मॉल्स बंद दवरात. मॉल्स शुड नॉट ओपन. दे आर दी प्लेसीस वेअर यू कॅन हॅव मॅक्सिमम ट्रान्समिशन. आय हॅव अ फिलिंग यू हॅव टू हॅव अ रीलुक ॲट दिस काइंड ऑफ अ थॉट. बिकॉज malls are those which have got the highest form of environment control.
there are extremely contained places, and if malls cannot manage to keep businesses going or manage to keep the economy moving, then I think whatever you try to do, तुम्ही जाय ते करा, तुम्ही कस्टमराक जाय ते तुम्ही फॅसिलिटीज दियात, but that facility which was there earlier, ती सारखी destroy जाता. So my opinion is, why should the government target places under lockdown which are very specific and which are today the economy drivers, like malls for instance. बट तुमचो उपाय कितें? कारण सरकाराची तकल्या एक भंय आसतलो की इट इज लायक वॉट इज हॅपनिंग इन द वेस्ट. इफ यू रिमेन क्लोज्ड यू आर क्रिटिसायज्ड. इफ यू ओपन अप एंड द रेट ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीजीस यू आर क्रिटिसायज्ड. सो इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट सिच्युएशन फॉर द गव्हर्मेंट ऑल्सो. सो तुमचो सारको अनुभवी मनीस जेन्ना सजेशन करता तेन्ना तुमी म्हणटा हाऊ गव्हर्मेंट शूड मिटिगेट दीस. फॉर एक्झाम्पल रेस्टॉरंट्स or malls or theaters, what should be government's focus area while maybe opening these things up? कशी करपाचे? बरें, so माझे it's very simple. My logic is very limited, and but let me tell you out of the experience that I have. आता I'm not talking about restaurants. I'm not talking about theaters. We are talking about malls, which today give you almost 70% of your GDP. आमचे कितें आसा, balance म्हणटालो न्ही, that balance is extremely important. If you want to revive your economy, and at the same time, if you want to keep the checks and balances in place, I think you have to consider what is it that drives your economy. So if retail as a trade drives almost 70% of your GDP, and which gives you almost 1/3 of the total employment potential that is there in the retail service sector, then I think you have to look at it from a different angle. तुम्ही ज्यांना पळयता as a mall, don't look at it as a mall. Today I know places which have called themselves as shopping centers and have opened just because they may not be carrying the tag of a mall. But these are the places also which have got the maximum checks and balances. So तुमका जर hand sanitizing करपाचे आसा, तुमका crowd control करपाचो आसा, तुमका जर social distancing करपाचे आसा, these are the best places that can do it, rather than mandis and open markets and other places. And at the same time, this will help your economy. आज प्रमोद तुवें जर पळयलें की ना, रस्त्यार सगळे गाडे लायल्या लोकांनी, नुस्तें विकता, भाजी विकता, सगळें विकता ते. नाव थंय सोशल डिस्टन्सिंग कितें आसता पळयलां तें? काय ना. थंय सॅनिटायझेशन कितें करता तें? काय ना. What is the revenue that the government is generating from these places? But I'm saying, as far as giving job employment to the number of people is concerned, on these places doesn't happen. So at one place we are actually curbing organized retail, and at the other place we are giving the same business, may not be the same business, but to roadside places which doesn't happen. In the most unorganized and disorganized fashion. सारखे. एक जो प्रश्न येता सामको तो म्हळ्यार हांगा म्हाका दिसता सरकाराच्या तकल्याक एक गजाल लक्षांत येता की मोर ऑर लेस गव्हर्मेंट इज ऑल्सो desperate to open up things, basically because of revenue constraints. आनी 2 म्हयन्या भितर तांकां इतली तरी समजलां की जी डीप आसा ती इतली बारीक ना, तो व्हडलो खड्डो आसा ऑलमोस्ट 80-85% रेवेन्यूचो. सो जेन्ना आमी हे ओपनिंग अप म्हणटात, काल हांव एका रेस्टॉरंट ओनरा कडेन उलयतना ताणें एक बरो आर्ग्युमेंट घालो. ते म्हणपाले वेन सुपर स्टोर्स ओपन, there is a huge traffic of people inside out there, people touch many things, they pick it up, they keep it back. So comparatively, don't you think my business is safer? Was his question. How would you respond to that? I would say he's right. Frankly speaking, it goes against social justice to be shutting down some specific businesses just because there are guidelines that have come from the top and nobody is challenging those guidelines. I think a time has come when we have to revisit. This is the time. आता पहिली 2 लॉकडाऊन झाले, तिसरो झालो सोड. We were still in that awe and shock kind of scenario. But this is the time when you have to open up. Mindset open karpa jai. You have to revisit everything that has been written in the MHA guidelines and take rational decisions. I do not believe. आता बशीन जर तुम्ही म्हणता की आम्ही 50 सीटर बशीन आम्ही फक्त 25 लोकांक व्हरतले, तुमचे 200 सीटर your theaters, why can't you keep 50 people in the theaters? Open up the theaters, at least for the 50 people. Imagine what is happening to the film industry today. तांचे इतके सगळे लायनीन तेंच्यांनी प्रोजेक्ट केल्ले आसा, they cannot release their project. So then they have to, and
I mean, I'm just saying that हे लॉकडाऊन नंबर 4 झाला न्ही प्रमोद. टुमॉरो देर विल 5, 6, 7, 8. तुम्ही म्हणटात की काउंटिंग शिकता. तुम्ही म्हणटात की एक रियलायझेशन सगळ्याक येवपाक जाय की बंद दवरप हो परमनंट उपाय जावपाक शकना. पण त्याच बरोबर एक प्रश्न लोक विचारतले की जर ओपन केलें आणि वॉट इफ द रेट ऑफ इन्फेक्शन इन्क्रीजीस, वॉट वूड यू एडवायज दोज पीपल हू हॅव दॅट कन्सर्न? So you have to look at it practically. You know, if you consider this as a viral infection, which is not going to go away, your vaccines are going to take a minimum of a year to come commercially into the market. Are you going to keep a lockdown for that particular period? No. Are you going to wake up after 6 months? 6 महिने मागीर उठताले आमी म्हणले आता कितें करचें? There is no improvement. Social distancing is not helping so much. We are going to have community transmission. So आता पुढे कितें करचें? 6 महिन्या मागीर कित्याक? आता बसा. So I am saying, just like your tuberculosis, just like your common flu, we have to start considering that this is a virus that is not going to go away. You are saying we have to consider that. Else. You are saying we have to consider that although this is a new illness, it's a common illness. So we should not start treating it like uncommon. कितें तरी आंगार आयिल्ल्या भशेन भिवन सामकी घराक आमी लिपून राविल्ल्या भशेन रावपा वाट्याचें. वी शूड कन्सिडर दीस सायकोलॉजिकली एज अ कॉमन ट्रीट इलनेस, टेक प्रिकॉशन्स एंड मूव आउट. ऍब्सोल्युटली प्रमोद. आम्ही केला न्ही, भिवन आम्ही रावल्या घरा. आणि आता टाइम आयला, वी कॅनॉट बी लायक दिस एनीमोर. वी आर अ फायटिंग कम्युनिटी. We are a fighting society. We cannot take this for and we know that we are in for a long haul. म्हणजे आज 2 दिवसाची काम नाही आहे. This is going to last longer. Then we have to take chances. I feel we should take chances and move ahead. Kirit, last question म्हजो. What do you think is the cumulative average impact on GDP at this moment on economy? So I will tell you, we are in discussions with the large mall owners. तांचे आता they have today the malls are almost 60% down as far as their revenues are concerned. Retail, I'm talking about malls and the retail trade. Yeah. 60 to 70% down. They say when the malls open up, almost 20% of the people are not going to come back and open shops. Another 50% say that for the 6 months they are just not going to do any business over there. So, to me, calculate kara, something that generates almost 60 to 70% of your GDP, if that is shut down and if retail cannot really exist as it should, your impact on GDP will be more than 30-35%. Yeah, correct. So you are saying, keeping this in mind, Ata, it is high time government becomes more pragmatic while being cautious. While being cautious is the correct word, but you should not be over cautious. Over cautious, yeah. Kirit, thanks a lot for talking to us. तुम्ही म्हळ्यार 15 दिसांनी जायला उलोवया, कारण म्हाका दिसता की सगळ्यांत चड पर्स्पेक्टिव्स जे ह्या दिसांनी मेळटात ते तुमचे कडेन मेळटात. आनी तुमचो जितलो लोकां कडेन संबंद येता तितलो आनी कोणाचोच येना. सो वील कीप डुईंग दीस. सो थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. टायम काडला उलयले. पैत्रवाद प्रुडंट. माय प्लेजर. नमस्कार. माय प्लेजर.